आता सवय असतात एक एक देऊया ना त्यांना. हो हो बरोबर बरोबर एक करा एक एकाचे करा रिटर्न करा दादा तुमची गाडी और सॅनिटायझर एक नवी कंपनी पुणे इलेक्ट्रिसिटी झाल्या मॉन्सॉल हे प्रोडक्ट सॅनिटायझराचे कंपनीचे जेमिनी असोसिएट म्हणजे कंपनीचे नाव असा आणि हे ताजे मालक असा मिस्टर नमस्कार, तौसिफ मोमीन आणि ताणें पयले प्रोडक्ट जे आसा ते पयले प्रोडक्ट हे सगळ्या हांकां गोंयांक डिस्ट्रिब्यूट करपाचे ताणें हें केल्लें आसा आनी त्या पद्दतीन आज ह्याचो उद्घाटनाचो कार्यक्रम जाला हांगा हेल्थाचे आमचे डॉक्टर भट मागीर पुलिसीचे डॉक्टर दत्तप्रसाद नागवेकर हे हांगा उपस्थित आसात GMCच्यान कोण येवना पण ते आमी ऑलरेडी तांचे कडेन उलयला डिना कडेन हें धाडून दितले आनी उत्तर गोंयांक आनी दक्षिण गोंय अशे असल्यो 4,000 बॉटल फ्री म्हणजे फ्री डोनेट केल्ले आसात की ताची गरज आसा म्हणून आनी एक बरें ह्या शॉर्टेजीच्या काळान तांणी प्रोडक्शन जे बेगीन सुरू केलें त्यावेळी निश्चितपणे ह्या सॅनिटायझराचो जो डिमांड आशिल्लो तो डिमांड आज निश्चितपणे पुरो जातलो आनी लोकांक ताची सोय उपलब्ध जातली हांव बाब मोमिनाचे मना पासून अभिनंदन करता ते योग्य वेळाचेर आपलें प्रोडक्शन सुरू करून लोकांक कोरोना पासून प्रोटेक्ट जावपाक हें प्रोटेक्शन दिल्लें त्या बद्दल ताका सगळ्यांचे वतीन धन्यवाद दिता सगळ्यांनी आपआपलें योगदान ह्या गोष्टीक दिल्लें आसा आपआपले परीन डॉक्टर नर्सीस सगळे योग्य तरेन काम करते आसात म्हणूनच गोंयान कोरोना व्हायरस कोविड-19 हो कंट्रोलान गेल्लो आसा आमी सगळ्यांनी जे काही रुल्स रेग्युलेशन आसात ते सगळे पाळून कोरोनाक एकदांच भायर घालपाक आमी सगळे मेळून प्रयत्न करुया अशी सगळ्यां कडेन विनंती करता आनीक ज्यो काही प्रिवेंशनाची गोष्टी आहात त्यो सगळ्यांनी करच्यो तातूंत आमचे सगळ्यांचे गोंयकारांचें हित आसतलें सगळ्यांक देव बरें सर गोंयांत तशेंच मास्क शॉर्टेज आसा तेजें कितें करता मास्काचे तयार करता आतां घरून घरी मास्क तयार करता आमी गेले 2-3 दीस तातूंत जे कितें प्रोडक्शन जाता तें आमी ऑलरेडी हायवेचेर जेंका कोणाक ना तांकां आमी वापरपाक दितात आनी आतां प्रोडक्शन घरान प्रोडक्शन जाता म्हळ्यार प्रोडक्शन वाडटलें आनी आमी थोडे भायल्यांनी हाडपाची सोय ना भायर खंय आमी मुंबय पुना हांगा सगळे कडेन मागयल्लें परंतु भायल्यान हाडपाची जरा मातशी अडचण जाल्ली पूण ती पावतली आनी मास्काचे जे कितें अडचण आसा ती पयस तर गोंयांत गेल्ले कंट्रोलर हातूंत कशें दिसांनी लॉकडावन आनी वाडोवचे आतां सरकारान निर्णय आज फाल्यां म्हळ्यार सरकार निर्णय घेतलो आनी चड करून सगळ्या मुख्यमंत्र्याचें जें आसा रिक्वेस्ट आसा PM कडेन की म्हणजे थोडे दीस वाडोवपाचें तेणी सगळ्यांनी सजेस्ट केल्लें आसा आनी थोडे दीस वाडटले आमी सगळ्यांनी योग्य गोश्टीचें पालन करून सरकाराक सपोर्ट दिवचो अशी सगळ्यां कडेन विनंती तुमच्या नमस्कार,